नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. हणजुण्या पार्टे उपरांत इंदोर मध्य प्रदेशाच्या तरणाट्याक मरण. आमदार लोबोन उक्तायलो ओव्हरडोसाचो दुबाव. फुडलो तपास आसा सुरू. जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकरान गुड फ्रायडे दिसा हणजुणा जावपी ब्लॅक कॉफी इव्हेंटा वयल्यान गोंय सरकाराचेर केली खर टिका. परवानगी नाशिल्ल्याचो तशेंच पुलिसांनी दुर्लक्ष केल्ल्याचोय केलो आरोप. हरमल खालच्या वाड्यार 6 ते 7 शॅक्साक शॉर्ट सर्किट जावन लागलो उजो. सुदैवान टळी जिवितहानी. आमदार जीत आरोलकरान घडणूक थळार वचून केली पळोवणी. मडगांवांतल्या वॉर्ड मर्यादा विशींचो तापलो वाद. वॉर्डाच्या संकेत आनी शिमेंतल्या बदलाक लागून थळाव्या लोकांमदीं पातळ्ळा भयाचें वातावरण. मतभेद कुशीक दवरून आमदार विजय सरदेसायान फोंड्या पोटवेंचणुकेंत उमेदवार केतन भाटीकाराच्या प्रचारांत घेवचो वांटो. दक्षिण गोंयचो खासदार विर्योतोचे विजयाक आव्हान. फाटल्या 50 वर्सांत काँग्रेसीन देशा खातीर करूंक ना कांयच. फक्त केला लूटमार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो आरोप. लोकांनी फोंड्या पोटवेंचणुकेक रितेशाक दिवचो तेंको केलें आव्हान. आतां खबरो विस्तारान. हणजुणा शुक्रारा राती जाल्ले एके पार्टे उपरांत 21 वर्साच्या तरणाट्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्ल्याची धक्कोदायक घडणूक मुखार आयला. मरण पाविल्लो तरणाटो इंदोर मध्य प्रदेशांतलो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हणजुणा एका क्लबात पार्टी चालू असताना अचकीत भलायकी इबाडिल्ल्यान संबंधीत तरणाट्याक ताच्या इश्टांनी 2 ते 3 खाजगी हॉस्पिटलांनी दाखल करपाचो यत्न केलो, पूण ताची भलायकी हुस्क्याची आशिल्ल्यान दोतोरांनी ताका हॉस्पिटलांत दाखल करून घेवंक ना. उपरांत आनीक एका खाजगी हॉस्पिटलांत दाखल केल्यार दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचे घोशीत केले. ताचे उपरांत कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडली. मजगती ओव्हरडोसा खातीर संबंधीत तरणाट्याक मरण आयिल्ल्याचो दुबाव उक्तायला. मरणा फाटले नेमके कारण पोस्टमॉर्टमा उपरांत स्पश्ट जातले. फुडलो तपास सुरू आसा. मजगती ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करपाचे निर्देश पुलिसांक दिल्यात. पोस्टमॉर्टमाच्या अहवाला उपरांत ताचे कुडीत ड्रग्स सापडले जाल्यार खर कारवाय जातली अशें आमदार मायकल आनी डिलायलान सांगला. हांवेंय सकाळी खबर घेतलेली आहा पीआयक फोन मारून आनी पीआयन सांगला इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा आनी पोस्टमॉर्टमाचेर पावतले की तेजो कॉज ऑफ डेथ कितें आसा आनी एप्रोप्रिएट एक्शन. आमी तशेंच आयकलां की एकटो भुरगो ओव्हरडोस जावन एक्सपायर जालो म्हणून. आय हॅव इन्स्ट्रक्टेड द पीआय की हेजे कारवाई करची टू एंड इफ ही हॅज डायड अदर देन नॅचरल कॉजीस म्हणल्यार अननॅचरल कॉजीस ड्यू टू ड्रग्स ओव्हरडोस कितें खंय आहा जाल्यार टू फायंड आउट द सोर्स. तो खूंय साकून ड्रग्स घेतले दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट टू फायंड आउट अँड टू डू थरो इन्व्हेस्टिगेशन. अँड इफ ही हॅज डायड ऑफ ड्रग्स it is very important that our full police force, should really somebody coming to Goa and dying of drugs overdose brings bad name to our state. So हेजे खर कारवाई करूंक जाय. ऑनरेबल सीएमानूय हितून लक्ष घालूंक जाय. and the PI has to find out the source from where he has got the drugs and see to it that these things are not repeated in future. मजगती ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करची तसेच ड्रग्सा खातीर ताका मरण आयले काय ना हाची तपासणी करची अशी मागणी काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या. तसेच दोतोरांची खाशेली समिती तयार करून कुडीची तपासणी करून ताच्या मरणा फाटले खरे कारण सोदून काडपाची मागणी केल्या. सकाळी हांवें आतां मिडियाचेर रिपोर्ट पळयला. एक नामनेचो मिडिया चॅनलान मारला की एक 21 वर्साचो इंदोरचो भुरगो ओव्हरडोस ड्रग्जान मेलो म्हणून. आनी आतां हांवें इन्फॉर्मेशन काडलें स्थानीक लोकां कडल्यान दॅट डेथ हॅज ऑकर्ड इन दॅट सेम रईत म्हणटा पळय त्या जाग्याचेर एक इंदोरचो 21 वर्साचो भुरग्याचो जीव बिकॉज ऑफ ड्रग ओव्हरडोस गेला. एंड आय थिंक दिस फूल ब्लेम कम्स ऑन द चीफ मिनिस्टर. वी कंडेम दिस एक्ट. वी डिमांड की जो भुरगो आता मेला
हे दीस प्रमोद सावंताचे गव्हर्नमेंट इज स्मार्ट इनफ टू मॅन्युपुलेट. वी डिमांड दॅट देर हॅज टू बी अ पॅनल ऑफ डॉक्टर्स. ताचे आता पोस्टमॉर्टम जाता आसतना जो भुरगो मेला 21 वर्साचो, एक पॅनल ऑफ डॉक्टर्स करचे आणि ताजेर सारकी कारवाई जावपाक जाय की कसले ड्रग्स घेऊन तो भुरगो मेलो. गोमंतक टीव्ही खातीर हणजूणच्यान विणा मांद्रेकार. हरमल खालचे वाड्यार 6 ते 7 शेकाक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. सुमार 30 ते 40 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रायमरी म्हणजे आमकां राती 2:55 कॉल येयलो. आमी इमिजिएटली टर्न आउट केली आणि विदीन 15 मिनिट्स टर्न आउट जाल्यार कंप्लिटली आगीन हे रुद्र अवतार घेतलेलो. ओके सर. आमकां गाडी घालपाक कशीच आमी खूब ट्राय केली. हांवें एक गाडी घातली सुद्दां, पण गाडी आमची मोडली भितून रोमली आणि हे जायना पालोवपाक मेळना. तरी आमी बकेटीन बिया उदक मारून लोकांच्या मदतीन आणि आमचो आमदार साहेब स्पॉटार प्रेझेंट आसलो आणि त्याच्या सहकार्यान त्याच्या गायडन्सान सगळे आम्ही फूल रातचे 4 जायसर ती आग कंप्लीट केली. सर कितें लॉस जाले ह्युमन इंजुरी बी तशें कितें ना. ह्युमन इंजुरी कांयच ना. सगळ्यांक आमी मॅनेज केले सगळे. ओके. आणि कितें लॉसीस सर? लॉसीस मे बी अजून नॉट एस्टिमेटेड केला, आयडेंटिफाय जावंक ना. तरी पण 4 ते 5 लाख जाते. आणि राती साधारण 2:30 ते 3च्या दरम्यान हांगा हो लायटीचो खांबो आसा, ते लायटीच्या खांब्या वचून कितें स्पार्क जालो आणि तो थंय हांगा शेक आसा, ते शेकाचेर पडलो आणि थंयसर उजो लागलो. आमचे 2 स्टाफ हांगा बसलेले, तेंच्यांनी तो पळयलो. तो तांकां बारीक दिसली म्हणटकूच ते पळयले आणि आपल्या स्टाफाक सांगपाक गेले की अशें आसा. मग तो स्टाफ आणि भायर सरता म्हणसर तो आग व्हडली जाली. व्हडली जातात तेंच्यांनी आपल्या ओनराक हें केलें. हेका लागता म्हणसर फुडल्या शेका गेली, तेचे फुडल्या शेका गेले. तेव्हा मागीर सगळ्यांनी एकामेकाक फोन मारून सगळे आमच्या गांवा वाड्या वयले लोक आसले पळय ते सगळे आमी हांगासर धांवन येवन आमी खूब प्रयत्न केले आग नियंत्रण हाडपाचे, पण आग खूब व्हडली आसलेली, तेतून शक्य जालें ना. पूण तरी पण थोड्या काळान आमचे सगळे भुरगे जास्तीशे येवन सगळी ही आमी आग घालोवपाक समर्थ जाले. मडगांवांतल्या वड मर्यादा विशींचो वाद चड खर तापला. वडाच्या संकेत आणि शिमेतल्या बदलाक लागून थळाव्या लोकांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाला. ह्या प्रक्रियेचेर सावियो कुतिनो, चिराग नायक आणि केतन कुडतरकारान खर तिडक उक्तायला. सत्ताधारी पक्षान आपल्या सोयी प्रमाण वडाची पुनर्रचणूक केल्या असो आरोप तांणी केला. भौगोलिक नकाशा प्रमाण न्हय तर मिक्स मॅच पद्दतीन शिमो घातल्याची टिका केल्या. आरक्षणाच्या नांवान राजकीय फायद्या खातीर वाड्यांची वांटणी केल्याचोय आरोप केला. या फाटभुंयेर मडगांवांत गरम राजकारण जावपाची शक्यताय आसा. पळयात. वड मर्यादेक लागून मडगांवाक व्हड वाद निर्माण जाला. वडाच्या संकेत आणि शिमेत केल्ल्या बदलाक लागून नागरिकांमदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळा. हे प्रक्रियेचेर सावियो कुदिनो, चिराग नायक आणि केतन कुडतरकारान खर नाराजगी उक्तायल्या. भौशीक बांदकाम मंत्र्यान आपल्या सोयी प्रमाण वड परतून काढल्यात असो आरोप सावियो कुतिनो हाणें केला. ही प्रक्रिया सारखे नाशिल्ल्याचे चिराग नायकान सांगले. ही मर्यादा मिक्स मॅच स्वरूपात केल्या आणि भौगोलिक नकाशा प्रमाणे न्हय अशी टिका केला. आरक्षणाच्या नावान सत्ताधारी पक्षान स्वतःच्या फायद्या खातीर वडाचो आंकडो बदलला असोय आरोप जाला. हे सगळे घडणुकीक लागून मडगांवचे राजकीय वातावरण गरम जाला आणि फुडल्या दिसांनी संघर्ष आनीकूय खर जावपाची शक्यताय आसा अशें ते म्हणटात. आयकात. ही फाटली जी एरिया आहा सांतेरी म्हणटा ती वॉर्ड नंबर 23 आणि हो जो एरिया वॉर्ड नंबर 24. आता त्याच फुडलो एरिया म्हणजे ह्या कॉलमर 24चा मुखार भाग तो रातवाडो एरिया LNL ओडीची ही बिल्डिंग वॉर्ड नंबर 23 हांगातला. सो 23, 24 परतून 23 आणि मागीर त्याच्या उपरांत आख्या भाश रावणकोड आहा ते 24. म्हळ्यार कशें काय म्हणटा पयलीं 23 मागीर 24 मागीर परतून 23 मागीर 24 जॉग्राफिकल कंटिन्युटीच ना.
सो हे खंय तरी रॉंग जाला हे सामकें दिसून येता आनी सडन पॉकेट्स काडून हे डिफरंट वॉर्डाक टच केल्ले आहा मज केल्ले आहा कोणा तरी फेवर करपाक आनी हे भाशेन लोकांक कामाय पाड पडटले सो हे खंय तरी रेक्टिफाय जावपा जाय आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आहा आनी हे सिमिलर प्रोसेस आहा तो हांगाय जाला आझाद नगर पेडा मागीर आके मोतीनगर सेम एंटायर मारगांव हे भाशेन केला पॅच वर्क केला आमचे PWD मिनिस्टराचें हरशीं काम रोड पॅच वर्क करपाक पूण हांगा दिसून येता की इलेक्ट्रल रोल डिलिमिटेशन वॉर्ड डिलिमिटेशना पॅच वर्क केल्ले सो हे सगळे चॅस गेम जी आसा न्ही हे आमचे पॉलिटिशियन हे भाशेन करतात आपल्या सादोवपाक आपल्या जाय ते भाशेन सादोवपाक सगळ्यान सरप्रायझींग गोष्ट म्हणल्यार जे पळय आमचे मडगांवचे 11 वॉर्ड आशिल्ले वॉर्ड 12 ते 22 तांचो नंबर चेंज करून आतां नंबर आसा 14 ते 24 म्हणल्यार वॉर्ड नंबर 12 मडगांवचो आतां जाला वॉर्ड नंबर 20 हे तांणी कित्या खातीर केलां एक रिजर्वेशन पॅटर्न तांच्या हातान उरचो आनी वेगळे तरेन जनरल वुमन OBC ह्या तरेन एक रिजर्वेशनाचो पॅटर्न तांच्या हातान उरून तांकां जाय तशें जावचें सगळ्यान आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज फर्स्ट टायम वॉर्डाच्यो आमच्यो जॉग्राफिकल बाउंड्रीज मॅच जायना देर इज अ डिस्कनेक्ट म्हळ्यार पयलीं समज जर एका वॉर्डान 3 बूथ आशिल्ले जे तिनूय पार्ट ज्यांच्यो बाउंड्रीज मॅच जाताल्यो आतां बिकॉज ऑफ हांव परत सांगता बिकॉज ऑफ वोट बँक पॉलिटिक्स आनी त्या कॅन्डिडेटाक अकोमोडेट करपा खातीर खंयचेय पार्ट खंय घाल्या ज्या जाग्याचेर तो नाजाल्यार ती स्ट्रॉंग आसा. आता 24 केले ते 25 आशिल्ले 24 वॉर्ड केले ही एक नवी स्किमूच केल्ली ते भशेन कळ्ळें तुका म्हणजे ही तुमी घेया हे आमी करता हे आनी हे तुमचेर लागता कित्याक जे कोण पळय घेवन जे पळय कोणाक उडोवपाक शकना तांचो वॉर्ड काबार करप तुमी ते वॉर्ड 2 करा नाल्यार वॉर्ड 3 करा नाल्यार रिजर्वेशन करून ताका OBC करा लेडीज करा कितेंय करा लोक आपलो मॅन्डेट खंय दिवपाक जाय पळय न्ही तो दितलेच. आमच्या घरमळा कडेन हे जे केला ते रॉंग आसा आनी कंटिन्युटी जर मेळ्ळी जाल्यार लोक बरें फायदे पडटा आशिल्ली. तो वॉर्ड 13 न्ही तो आमकां 22 केला आनी अशें भानगडी अशें केल्या की जी पळय आमची पळय ती वॉर्ड 13 म्हणून पळय आमचो एक जॉग्राफिकल तो पळय अटॅचमेंट आशिल्लो सगळो न्ही परत सर्कीट आशिल्लें तें सगळें फोडून उडयलां आनी आमकां 22 केल्या. आझाद नगरांत 726 तरी वोट आसा आनी आझाद अख्खें मडगांव आनी अख्खें गोंय जाणा आझाद नगर कोणाचे कब्जेन आहा तो म्हणजे ह्या कॅन्डिडेटाक अनोपोज हाडपाचो मागीर आनी दुसऱ्या इलेक्शन दुसऱ्यान बसचें कित्याक तोंड घेवन ते आनी तुमी डायरेक्ट हाडा मरे भिला कित्याक मडगांवकार आहा तो एक जर हे करपाक कित्याक भानगडी करपाक जाय. पार्ट 10 वार्ड नंबर 19 पडटा 19 पडटा जाल्यार म्हाका सांगात म्हाका काडला पार्ट 49 घातला वार्ड 49 घातला आनी मुगे पार्ट 10 आहा तो काडून 69 घातला कित करता म्हाका खबर ना. आतां इतलो कित्याक भिता कोण भिता खबर ना हे बारीक कुडके करून हिंगाचे थिंगाचे हिंगा करून घातल्या ते तो मुखार कोण कावन्सील जाता इल्ले कुडक्याक इल्ले काम तोच करतलो एकूच जॉग्राफिकल एकूच करपा जाय न्हू. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकणेकार. मतभेद कुशीक दवरून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान फोंड्या पोटवेंचणुकेत काँग्रेसीचो उमेदवार केतन भाटीकाराच्या प्रचारात वांटेकार जावचे अशें आव्हान दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरतोन केला. भाजपाक हरोवपा खातीर व्यापक हीत लक्षात घेवन एकठांय येवपाची गरज आशिल्ल्याचें विरातो उलयलो. I was campaigning for Dr. Ketan Bhatikar house to house, and the ground support what he is having and the ground reality, Congress candidate Dr. Ketan Bhatikar is winning hands down. Now about Goa forward, I was watching from Delhi. I think so during the assembly session, 1-2 days of the session, there was some misunderstanding, some tu me calling words. So it was unfortunate. And I think so as an alliance partner, Goa Forward has to participate and directly campaign for Dr. Ketan Bhatikar.
misunderstanding can be sorted out. As an alliance partner, there are channels of discussing and sorting out matters of misunderstanding or whatever allegations have been put against each other. But I appeal to Goa Forward, please come out. This is your chance to prove your allegiance. We know they've got good influence in Ponda. So I appeal to Mr. Vijay Sardesai, the president of Goa Forward, please set aside whatever differences are there. We'll sort it out. But in the larger interest of defeating the divisive government, the failed corrupt government BJP, please come and support Dr. Ketan Bhatikar. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका करीत फाटल्या 50 वर्सांत काँग्रेसीन देशा खातीर कांयच करूंक ना, फक्त लुटमार केल्ल्याचो आरोप मुख्यमंत्र्यान केलो. तशेंच काँग्रेस पक्ष खोटो आनी कोट्यांनी रुपयाच्या घोटाळ्यांत अडकून उरिल्लो पक्ष अशेंय तांणी म्हणलें. फोंड्या पोटवेंचणुकेक मतदारांनी रितेश नायकाक तेंको दिवन भाजपाक डबल इंजीन सरकाराक बळगे दिवपाचें आव्हान केलें. तशेंच 2027त भाजपाकूच जैत मेळोवन दिवचें अशें आव्हानूय केलें. काँग्रेसीन फाटल्या 50 वर्साच्या कार्यकाळात कांयच करूंक ना. वयल्यान जाल्यार ह्या देशाक लुटपाचें काम केलां आनी आतां उरलेलेय बी जे आहा पळय जॉयन जाल्या तेय कितें तरी मेळटा जाल्यार आपल्याक लुटपा खातीर फोंड्यांतले लोक थंयसर जॉयन जाल्ले आसा. हांव तुमकां मुद्दामून सांगता ही फटिगाची पार्टी आहा, ही लुटारूंची पार्टी आसा. तुमी हिस्ट्री काडून पळयात. हांव जर तांची हिस्ट्री सांगूंक वचत जाल्यार खंयचे स्कॅम तेंच्यांनी करूंक ना कदाचित तुमकां खबर आसचें ना. म्हणजे 2G स्कॅम पासून ती कोट्यांची स्कॅम जी आसा पळय न्ही ही काँग्रेसच्या कार्यकाळात ह्या देशाक लुटला म्हणपाक काय हरकत ना, ह्या गोंयाक लुटला म्हणपाक काय हरकत ना. म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करपाक आयलां की तुमचें एक मत हे बाब रितेश रवी नायक हाका विधानसभेत तर पावयतले बट त्या बरोबर तुमी डबल इंजिनचें सरकार म्हाका आनीक स्ट्रेंथ दितले, म्हाका आनीक घट्ट करतले आनी परत एकदा 27 डबल इंजिन सरकार हाडटले. नाशिकांतल्या दिंडोरीत एक धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयला. एक गाडी उक्त्या बांयत पडून एका फॅमिलीच्या 9 जाणांक दुखेस्त मरण आयलें. हातूंत 6 ल्हान भुरग्यांचो आस्पाव आसा. ताका लागून वाठारांत दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां. पळयात. शुक्रारा राती दिंडोरी तालुक्यातल्या इंदोर वाठारात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात सुनील दरगुडे आणि त्याच्या कुटुंबासयत 9 जाणांक आगताक मरण आयले. रस्त्या कुशीक उदकान भरिल्ल्या उक्त्या बांयत ही गाडी पडली. गाडयेची जनेलां बंद आशिल्ल्यान भितरले प्रवासी भायर सरूंक शकले नात अशें थंय आशिल्ल्या पळोवप्यांनी सांगलें. उजो पालोवपी दळ, पुलीस आनी NDRF हांच्या आदारान सुमार 2.5 वरां सेगीत यत्न केल्या उपरांत गाडी भायर काडली, पूण 9 जाणांचो जीव वाचोवपाक अपेस आयले. मंत्री गिरीश महाजन थंय पावलो आणि प्रशासकीय अयोग्यतायेचेर टिका केली आणि धोक्याची बांय बेगोबेग बंद करपाचो आदेश दिलो. सरकारान 5 लाख रुपया लुकसाण भरपाय दिवपाची घोषणा केल्या. प्रशासनाच्या बेजपसालदारकीक लागून जाल्ल्या अपघाताक लागून नागरिकां मदीं तिडकीचे ल्हार पातळ्ळां. तशेंच गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. येता तो आयतार म्हणल्यार 5 एप्रिलाक साश्टी मालात व्हडा प्रमाणात धिरयो जावपाच्यो आसा अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. गोंयांत धिरयाचेर बंदी आसून लेगीत चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी धिरयांचें आयोजन नेटान चालूच आसा. संबंधितांनी ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें आरोप जावपाक लागला. कांय दीस पयलींच असो प्रकार तळावली नावेलीत घडिल्लो आनी ह्या प्रकाराचेर थळाव्या पुलिसांनी पुराय आडनदर केल्ली. उपरांत जिल्लोधिकाऱ्यान ह्या विशीं संबंधितां कडेन उंचेल्या पावंड्यावयली बसका घेतिल्ली आनी बेकायदेशीर धिरयां आड खर कारवाय करपाचो आदेश दिल्लो. साश्टीन धिरयो हो एक पारंपारीक इव्हेंट हांगा मोठ्या प्रमाणात आयोजीत जाता. जरी ताजेर बॅन आसलें तरीकय तो मोठ्या प्रमाणात आयोजीत जाता. पूण लँड सिजनाक हो इव्हेंट चडसो बंद उरता. आतां म्हायती मेळटा ते प्रमाणे फाल्यां इस्टर आनी फाल्यां साश्टीच्या कोस्टल बेल्टाक त्या बरोबर तळावली नावेलीच्या बाकीच्या जाग्यार हो इव्हेंट सकाळ फुडें 5:30 मोठ्या प्रमाणात आयोजीत जावपाचो आसा. खुबशीं घेरणां हांगा आयोजीत जावपाचीं आसात. ती स्पेशली इस्टराच्या दिसाक घेरणां आयोजीत जावपाचीं आसात अशी म्हायती मेळटा. आतां प्रश्न येता तो असो, पयरूच बुधवाराक कोऑर्डिनेशन कमिटीची मिटींग जाल्ली. ही मिटींग जी आसा ती चेअर केल्ली साऊथ गोवा कलेक्टर एकनाथ प्लेट आसले. ताजे नंतर ह्या मिटींगेक SP संतोष देसाय आशिल्ले, बाकीच्या पुलीस स्टेशनाचे PI आशिल्ले मायना कुर्तरी, कोलवा, मडगांव हाजे PI, एक एडिशनल कलेक्टर आनी बाकीचे ऑफिसरूय आशिल्ले. सो धिरयाचेर बॅन कसो करप, बॅन आशिल्ले धिरयाचेर बंदी कंप्लीट कशी करप आनी धिरयो जायनासतना हाडप हाजेर एकंदरीत चर्चा जाली. आतां
ही ज्यो व्हिडिओ आयोजीत जावपाच्यो आसा त्यो फाल्यां सकाळीं 5:30 सगळ्यो स्टार्ट जातल्यो. म्हणजे कोलवा, नावेली, तरावली आनी तुका माजोड्डा, उतोड्डा ह्या भागांत चडश्यो व्हिडिओ आयोजीत जावप आसा. त्याच बरोबर कुडचड्याच्या कांय भागांनी ज्यो व्हिडिओ सदां फुडें आयोजीत जातल्यो, केरळा जी आसा ती आयोजीत जातली. अशी पक्का रिपोर्ट पुलीस डिपार्टमेंटाच्या इंटरनल सुत्रांनी आपल्या सिनियरांक दिल्लो आसा. आतां पळोवपाक जाय की ही कोऑर्डिनेशन कमिटी आनी बाकीचे पुलीस व्हिडिओ हाडपाक शकता काय व्हिडिओ जातल्यो. ती खातीर मडगांवच्यान हांव मडगांव नव्या मार्केटांतल्या 2 दुकानांक मध्यानरात्री उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मात उजो कसो लागलो हाची म्हायती मेळूंक ना. मजगती हो उजो लागपाची घडणूक हुस्को करपासारकी आसा. फाटल्या 2 वर्सां सावन उज्याच्यो घडणुक्यो घडच्यो न्हय ताका लागून उपाय येवजण करपाची मागणी केल्ली अशें समाज वावुरपी चिराग नायकान सांगलें. राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसा मात थांबपाचें नांव घेना. पुलिसांक वाठारांनी गस्त घडोवन हाडपाक गाडयांचो उणाव आसा. त्यो सरकारान बेगोबेग दिवच्यो तशेंच दर्यादेग वाठारांतल्या पुलीस स्टेशनांनी सेगीत बसका घडोवन हाडप म्हत्वाचें आसा अशें आमदार मायकलान सांगलें. आतां सरकार गुन्यांवांनी आळाबंद हाडपाक कसलीं पावलां उबारता हाचेर सगळ्यांचेंच लक्ष केंद्रीत आसा. पळयात. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान फाटल्या दिसांनी रिव्ह्यू घेतलेलो ऑन क्रायम एज वेल एज पुलिसांक सांगलेलें की कशें मॉनिटर करप ते. हांव ह्या दिसांनी मुख्यमंत्री तेजे कडेन हांवूय मेळपाचो आसा फॉर वेरियस अदर वर्क. सो हे मेन मुद्दो हांव सांगतलो तेका की ज्यो गाडयो आमी 2 व्हिलरी प्रॉमिस केल्ल्यो सगळे पुलीस स्टेशनान पेट्रोलिंग व्हेकल्स ह्यो केन्ना पासून पावतले वयतले ते ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ले आहा. हांव म्हाका ह्या दिसांनी येवपाच्यो आहा त्यो आनी ते ताबडतोब येवन ह्या पुलीस स्टेशनांनी ह्यो 2 व्हिलरी मेळपाक जाय कॉन्स्टेबलांक फॉर गोईंग इन द वॉर्ड्स. आतां कितें जाता एक 100 डायल केले जाल्यार एक गाडी ती भोंवता 100ची आनी एक पुलीस स्टेशनाची वीच इज रिक्वायर्ड फॉर द पुलीस इन्स्पेक्टर टू गो हियर देर तेजे क्रायम मिटींग आसता, हेडक्वॉर्टर्स मिटींग आसता, SP नाता कडेन मिटींग आसता और राउंड अप करपाक. सो गाडयो उण्यो आहा हे आमी मान्य करपाक जाय आनी मुख्यमंत्र्यांनी ते दीस म्हाका आश्वासन दिलां असेंब्लीन की आमी गाडयो ताबडतोब पुलीस स्टेशनाक दितले स्पेशली 2 व्हिलरी आनी तेजे भायर ज्यो आर्टिका जायो गाडयो थोड्यांक आर्टिका आसूं महिंद्राची थार आसूं ते आमी दितले म्हणून सांगले. सो ते सगळे प्रोक्युरमेंटान चालू आहा आनी हांव मागता की हे बेगींतले बेगीन जावचें म्हणजे तेजेर आनीक एक्स्ट्रा हे फोन मारून त्यो गाडयो बेगींतले बेगीन हाडच्यो आनी दिवच्यो. आनी स्पेशली पुलीस स्टेशनाचेर आनी कोस्टल बेल्ट पुलीस स्टेशनाचेर रिव्ह्यू मिटिंग्स पिरियडिकल चालू आसपाची गरज आसा. DYSP, PI आनी SP ह्यो कोस्टल बेल्ट आसूं, म्हापसा पुलीस स्टेशन आसूं, मांद्रे आसूं, पेडणे आसूं, कलंगूट आसूं, अंजुना आसूं, सालिगांव आसूं आनी तशीच सावथाची कोस्टल बेल्टाची जी पुलीस स्टेशन आहा तेजे रिव्ह्यू पिरियडिकल रिव्ह्यू म्हणटा पळय ते म्हयन्याक 2 फावटी मिटिंगी जावपाकूच जाय एट SP लेवल. SP, DYSP, PIs तेन्ना सगळे कडेन सालिगांव जंक्शनाचेर, पार्रा जंक्शनाचेर, मागीर नागवा वयताना आरपोरा जंक्शन, पिंटो हिंगा पुलीस बॅरिकेडींग घातल्या आनी ते आउट स्टेशन गाडयो चड करून हाडयता. सो तेंकां तेणी पिरियडिकली चॅक करपाची गरज आहा की बाबा हो मनीस ही गाडी घेवन कित्याक येयला काय खऱ्यांनीच ते हॉलिडेयांक येयले काय आनी कित्याक येयले तेंचो डिकी बीन चॅक करूंक जाय. थोडे भायल्यो गाडयो येता कित्याक तेंचे हितून कितें आहा, हत्यारां आहा, तलवारी आहा आनी कितें आहा, सुरयो आहा ते चॅक करपाची गरज आहा. अशें येता भायरसून कांड करता आनी चल्ले म्हणजे पयशे सुरी दाखयता, व्हडले तलवारी दाखयता, पयशे घेता, लुटता आनी चल्ले.
असे दुसरे स्टेटीचे लोक येऊन क्रायम वाडलेलो आहा गोंयांत ते आमी मान्य करपाची गरज आहे. स्पेशली मायग्रंट्स आणि मायग्रंट्स जे आहा येयल्ले आहा हे अनकंट्रोल हेचेर पावल्ले आहा लिमिटाचेर. सो लोक आमचे लोकल लोक तांकां धाकटुले शेंटीज बांदून दीत आहा भाड्याक. हे कोणा कडेन पास आहा तो 10 बांदता न्ही, आतां तेजे कडेन प्रॉपर्टी आहा सो तो बांदीत आहा. सो हितून ते मायग्रंट्स वाडत रावता आनी अनचेक्ड मायग्रंट्स म्हणटा येता, हू आर कमिंग इन सर्च ऑफ जॉब, अनचेक्ड मायग्रंट्स. आता ते इलेक्शनाक लागून सगळे वेस्ट बेंगॉल कॅलकटा परत चालू आहा वचपाचे, परत येतले. पण ते येयले काय त्यांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन कार्ड खंय आहा हे इम्पॉर्टंट. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तो बनो AI के असली गेम चेंजर्स. ज्वाइन कंप्यूटर साइंस एट पारुल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पॉसिबल. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.